प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जें हांव कितें सांगता ती दोतोन बरे भाशेन शिकून तुमकां सांगता, कित्याक तुमकांय बरी वळख मेळची पासत. आयज 33व्या सुमानांतलो सोनवार, सॅटर्डे ऑफ द 33rd वीक आमच्या सेवा धर्माचे. आनी आयज ह्या सोनवाराक आमकां शुभ वर्तमान मेळ्ळां तें आमच्या दोळ्या मुखार एक प्रश्न दवरता, प्रॉब्लेम जे सादुकी जेजूक घालतात. इज देर लायफ आफ्टर डेथ? मेले उपरांत जिवीत आसा? ओ इज डेथ द एंड ऑफ लायफ? मरण जिवीत काबार कोत्ता, मेले उपरांत आनी कांयच ना, कितें तरी मनशाचें उरता ओ ना? आनी हो प्रश्न जेजूक घालतात ते सादुकी. सादुकी म्हणलेलो एक ग्रूप आसलेलो इस्रायलाक, एंड दे डिडंट बिलीव इन लायफ आफ्टर डेथ. मेले उपरांत मनीस आनी उरता, ताचो वत्मो आसा, तो जिवो उरता. मनीस मेले उपरांत देखून वत्मो मरोना, ते सोतमानी नासले. देखून तांणी जेजूक पॉयंटाक धरपाक असलो प्रश्न घातलो. असले मनीस आख्ख्या संवसाराच्या इतिहासांत आसात. जे वेस्टर्न असले धोरणाचे मनीस आसात तांकां आमी म्हणटाले हांव एपिक्युरियन्स. आनी तेच तसलीच फिलॉसॉफीचे मनीस आमचे भारतांत आसले, तांकां आमी म्हणटा चार्वाकास. एपिक्युरियन्स ऑफ द वेस्ट एंड चार्वाकास ऑफ इंडिया, दोगांयचेय धोरण, स्टेटमेंट, म्हणणे, फिलॉसॉफी एक. देर इज नो लायफ आफ्टर डेथ. मेले उपरांत जिवीत ना. म्हणटच कितें करपाचें? ईट एंड मेक मॅरी, टुमॉरो वी डाय. खा, जेव, पिये, मौजा मार, फाल्यां कांय मेळचें ना. मेले उपरांत आनी कांय ना. देखून संवसार आसतना खा, जेव, पिये, मौजा मार. ईट एंड मेक मॅरी, टुमॉरो वी डाय. ही तांची फिलॉसॉफी. पूण संवसाराचे मेजर धर्म आसात, द मेजर रिलिजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दिस रिलिजन बिलीव that there is life after death. पारशांचो धर्म, जाका आमी म्हणटा झोरोएस्ट्रियनिझम, पारसी लोकांचो धर्म, सांगता की मनीस मेले उपरांत मनशाची जोडटी जाता आनी तो स्वर्गार ओ इफेर्नांत वयता. हो पारशांचो धर्म सांगता. हिंदूंचो धर्म, मनीस मेले उपरांत तो सारको ताचें वायट आसा तितलें क्लियर जालां जाल्यार ही एटेन्स लिबरेशन, मोक्षा, ताका मोक्षा मेळटा. पूण जोर तर मनशाक एकूच फुड्यान आडकोळ आसा, ताचें कितें वायट उरलां, देन ही वील बी बॉर्न अगेन एंड अगेन. पोत्तून जल्मतलो. सारकेंच पास्ट केलां जाल्यार मन जात कसो जल्मतलो, बरें केलां जाल्यार मनीस कसो जल्मतलो, आनी सगळें ताचें तो प्युरिफाय जावं पर्यंत जल्मत रावतलो. मेले उपरांत परतून जल्मतलो. ताचें सारकें नितळ क्लीन जावन तो मोक्षा, टील ही एटेन्स लिबरेशन, द मोक्षा. हे हिंदुवांची फिलॉसॉफी. मुसलमानांची फिलॉसॉफी हो दोतोन अशी, मनीस मेले उपरांत ताचो वत्मो ताका पुल्ला थंयच आसता. आनी जेन्ना जोडटेचो दीस पावलो तेन्ना तो जोडटेक उबो रावतलो आनी स्वर्गार नाजाल्यार इफेर्नांत वयतलो.
देर आर मायनर रिलिजन्स जांकां आमी म्हणटा एनिमिस्ट. द प्रिमिटीव रिलिजन्स ऑफ द वर्ल्ड तांकां एनिमिस्ट म्हणटा. आनी एनिमिस्ट म्हणटात ते खंयचेय मेजर आमचे धर्म आसात तातूंत पळोवनात. बट इवन एनिमिस्ट बिलीव इन अ स्पिरीट जो मनशाचे भितर आत्मो आसा. देखून ते मनीस मेले उपरांत ताका व्हरून खंय जेवण दवरताले, ताका कितें लायक जातालें त्यो वस्तू दवरताले. मेले उपरांत मनशाचे जायते तरेचे रिच्युअल्स एंड रायट्स ते करताले त्या आत्म्याक शांती मेळूंक. म्हणटूच द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव that there is life after death. मनीस मेले उपरांत मनीस काबार जायना. Death is not the end of life, but there is a new beginning. दुसरें जिवीत सुरू जाता. आमी क्रिस्तांवां, आमी स्वत मानता बायबल कितें शिकयता तें आनी आमची परंपरा ट्रेडिशन आमकां कितें शिकयता तें. बायबलाचेर आदल्या कोरांत आमकां मेळटा. माकाबेवांच्या पुस्तकार जेन्ना झुजाक गेल्ले ते सैनीक झुजताले ते जायते जाण मेले. तांचे पासत एक श्रेश्ठ जुदेव दुडू एकठांय करता आनी जेरुसलेमाक तांच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे पासत येवन भेटयता आनी दोतोन सांगता की ताणें हो येवन कित्याक भेटयलो. कित्याक तो स्वत मानतालो मेले उपरांत काबार जायना, तांच्या आत्म्याक साल्वसांव सोडवण मेळूंक जाय. म्हणटूच आदले कोराराची दोतोन आमकां मेले उपरांत मनीस उरता. द बूक ऑफ जेनेसीस उत्पत्तीचें पुस्तक कितें सांगता. देवान मनीस रचलो. आदाम आनी एव घोव आनी बायल तांकां रचली. देवान तांचे भितर आपलो स्वास सोडलो. गॉड ब्रीथेड हिज स्पिरीट इनटू देम. तांचे भितर आत्मो घातलो. गॉड क्रिएटेड देम इन हिज ओन इमेज एंड लायकनेस. देवान तांकां आपल्या सारक्याची रचली, आपलो आत्मो तांचे भितर घातलो. म्हणटूच मनशाचे भितर मनीस एक बेश्टे हेरां भाशेन जनवारूच न्हय, मनशाचे भितर देर इज समथींग वीच दुसऱ्या जनवारांक ना, तो आत्मो आसा. नव्या कोरारांत आमकां जेजू क्लियर दोतोन शिकयता. नव्या कोरारांत जेजू जो कुर्सार मरता कित्या पासत कुडीच साल्वार करून मनशाचो आत्मो साल्वार करूंक देवाचो पूत स्वर्गांतल्यान संवसारांत देंवन आयलो. मनशाक साल्वार करूंक द होल मॅन बॉडी एंड सोल. जर तर मनशाक आत्मो ना जाल्यार जेजूक जे कोस सोंसल्यार कालवारच्या दोंगरार तांकां मिनिंगूच ना, ओडतूच ना. इफ दॅट इज द एंड ऑफ लायफ, what is the use of Jesus dying such a terrible and horrible death on the cross? आमचो आत्मो साल्वार करूंक जाय. देखून देवाच्या पुतान कुर्सारच्या पलंगार आपलें रगत वारयलां, प्राण सोडला आमचो आत्मो साल्वार करूंक. आनी सा पावलू कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठ्ठींत St. Paul's first letter to the Corinthians, chapter 15, बरे भाशेन इस्कुटावून सांगता. जी कोण जेजू बराबर मरतात ती जेजू बराबर पुनर्जिवंत जातली. So there is a soul which will rise back to life. परतून कूड घेतलो आनी सासनाक राज चलयतलो. Jesus is the guarantee of our resurrection. जेजू मेलनांतलो जिवंत जाला तसो आमी जिवंत जातली. म्हणटूच death is not the end of life. माय स्तुती
जी आमी मरणाच्या मिसांक म्हणटा वो दुखाच्या मिसांक म्हणटा ती अशें म्हणटा हे संवसारांतले बिराड सोरोन वेता स्वर्गार सासणांचो निवास तयार जाता म्हणटूच हे संवसारांतली कूड सोरोन वेता पूण वतमो सासणांच्या निवासाक जाग्यार वयता आनी आमची दोतोन आमकां कितें शिकयता आमची परंपरा ट्रेडिशन शिकयता मनीस मेले उपरांत जर तो पातकांत मेला बोगसणें ताका मेळूंक ना जाल्यार तो वतमो सासणाच्या सासणाक इफेर्नाच्या उज्यांत वयता जोर तर मनीस पातकाचें बोगसणें ताका मेळना पूण ताचें फातकाचें फारीकपण जावंक ना जाल्यार तो वतमो पुर्गोतोरींत वयता आनी जोर तर एका मनशाचे पातकांचें सगळें बोगसणें मेळना आनी संवसारांत आसतना ताणें आपल्या पातकांचें पिराचीत फारीकपण दिलां जाल्यार हो आत्मो उबोच स्वर्गार वेता ही आमची दोतोन ही आमची परंपरा प्रितीच्या बाबा म्हणिनो हेरां धर्मांच्या पुस्तकांनी पुर्यान आमकां आमच्या जेजूची खबर क्लाउडांत कशी कुपांत कशी मेळटा दाखयता तुमकां हांव आमचे भारताचें शास्त्र तातूंत भितर उपनिषद म्हूण आसात आनी उपनिषदा मदीं एक कांतो उपनिषद म्हूण आसा आनी कांतो उपनिषदांत अशीं उतरां मेळटात आसातोमा सद्गमया तामसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया संस्कृत भासी संस्कृत कितें म्हणटा आसातोमा सद्गमया फोटिंगपणांतलो म्हाका स्वताक पावय तामसोमा ज्योतिर्गमया काळोखांतलो म्हाका उजवाडाक पावय मृत्योर्मा अमृतम गमया म्हणजे मरणांतलो म्हाका जिविताक पावय कोण उद्गात्ता कोणाची उतरां ही आमचे भारताचो एक ऋषी एक सेज आशेता हो संवसार फोटिंगपणाचो देवा हे फोटिंगपणांतलो म्हाका स्वताक पावय देवा हो संवसार काळूक ह्या काळखांतलो म्हाका उजवाडांत पावय सायबा ह्या संवसारांत हांव मरण देखता ह्या मरणांतलो म्हाका जिविताक पावय आनी खंय आसा तें सोत खंय आसा तो उजवाड खंय आसा तें जिवीत आनी जेजू म्हणटा हांव सोत आय एम द ट्रूथ जेजू तें सोत जे स्वताक भारताचो एक ऋषी आशेता फोटिंगपणाचो स्वताक पावय जेजू जावन म्हणटा हांव तें सोत आय एम द ट्रूथ भारतांतलो एक ऋषी म्हणटा म्हाका काळोखांतलो उजवाडाक पावय जेजू म्हणटा आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड हांव संवसाराचो उजवाड भारतांतलो मनीस म्हणटा मरणांतलो म्हाका जिविताक पावय आनी जेजू म्हणटा आय एम द लायफ एंड द रेझुरेक्शन हांव तें जिवीत म्हणटूच जेजू आमकां जिवीत दिता आनी ताचे बरोबर मरतात तांकां सगल्यांक सासणांचें जिवीत जेजूच फावो करता